नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। तुयें पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात, एका तरणाट्याक जाग्यारूच आयलें मरण, फुडलो तपास सुरू। गोयच्या मुक्ती लढ्यातले पयले हुतात्मा बाळाराया मापारी हांचे कायमस्वरुपी स्मारक बांदतले। बाळाराया मापारींच्या पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा। आरटीआय कार्यकर्तो आणि नगरसेवकाच्या वादाची क्रॉस एफआयआर, म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमदीं सोमारा जाल्ली मारामारी। सावंतवाडी उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान बांबोळे जीएमसीत दुयेंतीक व्हरपी अँब्युलन्सीक उजो, शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागलो उजो। टेलिकॉम कंपन्यांक 20.40 कोटींचो दंड, नेम मोडपी 10 कंपन्यांचेर 20 खात्याची कारवाय, दंडाच्या एकूण रक्कमेचेर भरचो पडटलो 18% जीएसटी। पुणेचे आदले आमदार लव मामलेदाराचेर हल्लो करपी रिक्षेकाराक बेळगांवच्या कोर्टान फर्मायल्या 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण, शेनवारा बेळगांव गेल्ले कडेन रिक्षेकारान केल्ली लवूचेर मारपेट। आता पळयात खबरो विस्तारांत। राज्यांत अपघाताचे सत्र सुरूच। तुया पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातान एका तरणाट्याक खंय जाग्यारूच मरण आयलें, हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोयच्या मुक्ती लढ्यातले पयले हुतात्मा बाळाराया मापारी हांचे कार्य दर एकल्या खातीर प्रेरणादायी आसा। तांचे कायम स्मरण जावचें म्हूण हुतात्मा मापारी हांचे कायम स्वरुपी स्मारक उबारतले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। हुतात्मा बाळाराया मापारी हांच्या पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले। गोयच्या मुक्ती लढ्यातले पयले हुतात्मा बाळाराया मापारी हांचे 70वे पुण्यतिथी निमतान मंगळारा बलिदान दीस मनयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर मानेस्तांनी हुतात्मा बाळाराया मापारी हांच्या स्मारकाक फुलांचो हार घालून आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार उदका स्त्रोत मंत्री, नुस्तेमार खात्याचे मंत्री तशेंच विद्यार्थ्यां सयत देशप्रेमी लोकांनी गर्दी केल्ली। त्याच घराचेर कितें करता जाल्यार करा, हांगासर नाका, ही तेंची भावना वा तुमचो व्हडपण, हे संस्कार तांचे जाल्ले आसा, हे तेंचे खरोखरूच मोठेपण। पण आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव जाहीर करता की ती सांगता थंयसर तांच्यांनी जर शिवले आपल्या घरा थंयसर, तेच घर आमी ल्हानशें काय आसना, पण तेच घर त्यांच्या स्मारकाच्या रुपात म्हणजे कायमचे बाळाराया मापारी स्मारक अशें घर बांदून दिवपाचें जाहीर करता। वर्सभराच्या भितर आमी तेंय बांदपाक येता, जर तांच्या घराच्या जाग्याचेरूच जर तें बांदपाचें आसत जाल्यार थंयसर बांदून दिवपाचें थारायता। ही खऱ्या अर्थात हांव म्हणटा की 63 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे बाळाराया मापारी जर खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार तिच्या खातीर आमी कितें तरी करून दिवप, ही तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली आणि हे खऱ्या अर्थात तांचें स्मारक आसतलें। म्हणून आज बाळाराया मापारी हांकां श्रद्धांजली दिता आसतना ते गोंयच्या स्मरणांत हे जनरेशन टू जनरेशन उरचे, फुडल्या भावी पिढी कडेन तांचे केल्लें 26 वर्सांचेर केल्लें योगदान हे तरणाट्याक प्रेरणादायी ठरचें। आणि हे जर ठरत आसत जाल्यार आमी म्हणटा की जेका इतिहास खबर आसा ताजो फुडार खरोखरूच बरो जाता। स्वातंत्र्य सैनिकांक हुतात्मे ह्या गोंयच्या सुंदर भूमी खातीर जाणी योगदान दिलें त्यांचे सगळ्यांचे नतमस्तक जावन तांकां आदरांजली ओंपता। आणि त्या बरोबर बाळा मापारी हाका एक वेगळी आदरांजली, कित्याक लागून हुतात्म्या भितर गोंयच्या प्रांगणात सगळ्यात पयलो हुतात्मो कोण जर जायत जालो बाळा मापारी। आणि म्हणूनच हांव 1-2 दिसां पयलीं हिशोब करतालो की म्हजें वय आज सादारणशें 72। बाळा मापारीक जे तांचें निधन जालें अत्याचाराच्या माध्यमांतल्यान, तें निधन तांच्या वयाच्या 26 वर्सां कडेन। बाळा मापारी त्या उमद्या तरूण सारके 26 वर्सांचे, म्हणजेच लक्षात घ्या तांणी स्वातंत्र्य संग्रामात सादारणशे 14 वर्सां 15 वर्सां आसतना उडी घेतली आसतली। आणि ह्या स्वातंत्र्य संग्रामात तांणी फाटल्यान वळून पळयलें ना। ल्हान वयार 22 वर्सांचेर जेन्ना बाळाराया मापारी भायर सरलेत की देश प्रथम म्हणून जो आपले राज्य मुक्त जावपाक
ज्या खातीर वावुरल्या ही प्रेरणा सदांच आमी काळजांत दवरपाक जाय. ही प्रेरणा तेजी आमी घेवन वचपाक जाय. चड वेळ ना घेता हांव मागतां सदांच फुडल्या जनरेशनाक हे सदांच ताजें दवरपाक आनी सदांच ही चळवळ आमच्या भितर देशा खातीर आसपा खातीर काम करपाक जाय. इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक तुमी हजर रावले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सावंतवाडी उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान बांबोळी जीएमसीत दुयेंतीक व्हरपी अँब्युलन्सीक उजो लागलो. सोमारा उसरा रातीं ही उजो लागपाची घडणूक घडली. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. दुयेंतीक अँब्युलन्सींतल्यान वेळार भायर काडून दुसरे गाडयेंत व्हेल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. पेडणेच्या उजो पावलपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो. MH14CL054 ही ॲम्ब्युलन्स सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलामदल्यान एका पेशंटाक घेवन बांबोळे वयताली आनी पहाटे 3 धारगळ पुलाच्या आयल्यान ह्या ॲम्ब्युलन्साक स्पार्क आयल्याचें दिसल्या कारणान ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हरान बेगोबेग पेशंट भितर आशिल्ले आनी जे तांच्या वांगडा तांची फॅमिली आशिल्ली तांकां दुसरे गाडयेन व्हरून बांबोळे पायले आनी त्याच्या उपरांत 5 मिनटाच्या भितर ह्या पुराय ॲम्ब्युलन्साक उजो लागून ही ॲम्ब्युलन्स पुराय जळून खाक जावपाची घटना घडली. पेडणे अग्निशामक दलाक हाची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली आनी आग विझोवपाचो यत्न केलो. पूण त्या पयलींच पुराय ॲम्ब्युलन्स जळून खाक जाल्ल्याची घटना घडल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. वीज खात्यान 10 टेलिकॉम कंपन्यांचेर कारवाय करीत तांकां 12 कोटींचो दंड दिलो. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आनी टेलिकम्युनिकेशन रायट ऑफ वे 2024 अंतर्गत नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान वीज खात्यान ही कारवाय केल्या. दंडाचे रक्कमेचेर 18% GST भरचो पडटलो. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि टेलिकम्युनिकेशन 2024 अंतर्गत नेमांचे उल्लंघन केल्ल्या 10 टेलिकॉम कंपन्यांक वीज खात्यान 20.40 कोटींचो दंड दिलो. त्या भायर 206 कंपन्यांचो आदेश बाकी आसा. दंडाचे एकूण रक्कमेचेर GST फारीक करची पडटली. सध्या खांब्याचेर हुमकळपी केबल्स रिते करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. सुमार 2019 कंपन्यांनी पेमेंट फारीक केल्लो आसा. तातूंत BSNLची फ्रँचायझी पद्दत आसा, ताका लागून तांचेर कांय परिणाम जावचो ना, अशी माहिती कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन दिली. म्हाजे कडेन 216 सुमार आतां पेंडींग आसा. हांवें 15 काय 16 एप्लिकेशनां डिस्पोज ऑफ केले आनी ती सगळे एप्लिकेशन आसा ती म्हणजे तांचे ते म्हणटा रेगुलरायज कर. तांणी आमचे कडल्यान परमिशन घेवंक ना, सर्वे ना, स्टेबिलिटी ना, कलर कोडिंग ना, कांय ना आनी ते बंचिंग मारलेले आसा. सो तांकां आमी सांगलें तुमी काडा आनी एका कलर कोडान घाला म्हणून. तांणी घालूंक ना. सो आमी एज पर तांणी 5 वर्सां आमकां लायसन्स फी पे करूंक ना आनी आमच्या डॅमेज जाल्या तेजें आमी कंपन्सेशन मागला. तेंचे ओल्ड पोलार न्यू पोलार तांकां लागून आमकां सोडूंकूय मेळना. ते सगळें कंपन्सेशन घातलें आनी पेनल्टी सेपरेट घातल्या. ती तांकां सांगलें कितें 15 दिसांनी तुमी बाय नॉट बी नाजाल्यार ताणें काडूंक जाय आशिल्ली नोटीस घातल्या. ताणें तें काडूंक ना. काडून ताणें नवो प्रोसेस स्टार्ट करपाचो म्हणजे नवे केबल घालपाक कसल्या कलराचो तो घालूंक ना. सो आमी ते डिसायड करता एप्लिकेशन. पण फाल्यां कोर्ट केस आसा. हायकोर्टान मॅटर आसा. सध्या तुम्ही 10-12 हे काढले असता मी काढत असता आमी. ते चालूच आसता. ते डेली 10-12 सगळे एकदम जायना न्ही. सो IT डिपार्टमेंटान सगळे एप्लिकेशनां म्हजे कडेन काडल्या. टोटल कितली असलेली तुम्ही काढल्या तशी टोटल कितली असलेली? 206 पेंडींग आसा सध्या. 206 पेंडींग. ते आतां फाल्यां परवाच्यान म्हणजे डेली डिसायड करपाक. सगळे एकदम 206 जायना न्ही. सो वी आर डिसायडींग. शोकस नोटीस कोणी रिवर्ट बॅक कोणी केला? कोणेच रिवर्ट बॅक कोणें करूंक ना आनी कोणें काडूंकूय ना. रिवर्ट बॅक मागीर पयलीं काडचें पडलें न्ही. नाल्यार आनी ते खंय वता तातूंत थोडे तरी पे. ताणें रिसीट दाखयलें ते म्हणपाक थोड्यांनी पे केला. सो आमी म्हणलें रिसीट धाड ते मायनस करताले. 5 वर्साचे मिनिमम 2015तल्यान स्टार्ट जाल्ले. ते थोड्यांनी पे केला. थोड्यांनी 2019 काय कितें पळय. आनी रिलायन्सान कितें म्हाका दिसता 47 पे केल्ले 2015 to 17. सो बाकीचे तुमी अशीच काडटले म्हणटा? सगळ्यांक काडचें पडलें न्ही पात्रांव. तशें कितें एकट्याक काडप आनी दुसऱ्याक काडप अशें जायना न्ही. BSNLचे कांयच ना. BSNLची फ्रँचायझी आहा.
ओके. तांची नांवां दिल्या. BSNL आमी हें करपाक शकना कित्याक तांचें कांय ना, तांचे फ्रँचायजी आहा. ते फ्रँचायजीचें नांव घेतात, तांचे कितें तांचें आमकां कांय अजून ना अशें हें कांय ना. टीव्ही केबल ऑपरेटर. सगळ्यांचे एकूच न्हय, पात्रांव कोणाक ना 300 रुपया पर पोल दी आनी काड. ओके. कोणाचे कितले आला तितले हांवें तांकां फायन घातला. दे शूड नाल्यार आमचे कडेन कितें ताजे कडेन रिसीट एक्शन केन्ना चालू जाता आतां एक्शन चालू केलें तांणी. चालू करचेच पडटलें एक्शन न्हू. आमी काय पोल काडपाचे तो बीन ओल्ड जाले ते पोल काडटा, ते नवे पोल घातले न्हू. ओल्ड पोल चालू केले एक्शन चालू केले हा. त्यांनी. ओल्ड पोलाचें एक्शन चालू जालां. नवे पोलाचे म्हणजे कितें पडपाक बीन आयल्यार तांचे केस चालू आसा. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदाराचेर हल्लो करपी अमीर सुहील सनदी हाका बेळगांवच्या कोर्टान 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. शेनवारा बेळगांव गेल्लो तेन्ना लव मामलेदार हांकां रिक्षेकारान केल्ल्या मारपेटा उपरांत मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात बेळगांव पुलिशेन ताका अटक केल्ली. शेनवाराक फोंडेचो आदलो आमदार लव मामलेदार हेजे वांगडा जी बेळगांवान घटना घडली आनी तितून लव मामलेदाराचें मरण आयलें आनीक हितून जो मुख्य आरोपी आसा जेणे लव मामलेदाराक मारलेलो हें आमी सगळ्यांनी CCTVर पळयल्लें. तेजें नांव जावन आसा अमीर सुहील शकील साहब सनदी. हेका आयज बेळगांवच्या कोर्टान 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा. तुमकां परत एकदां याद करून दिता की शेनवाराक जो इन्सिडेंट लव मामलेदारा वांगडा घडलो तेजी एक गाडी जी अमीर सुहील हो जो मनीस आसा तेजे रिक्षेक तेजी गाडी लागलेली आनी त्या निमतान तेणे लव मामलेदाराक खूब अशी थापट मारलेली हें आमी CCTVन पळयल्लें. आनी थोड्याच वेळान लव मामलेदाराक हॉटेलान थंय हार्ट एटॅक येवन तेजो थंय मृत्यू जाल्लो. जाल्यार हो जो आरोपी आसा अमीर सुहील सनदी हेका आयज बेळगांवच्या कोर्टान 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. साखळे रवींद्र भवनाच्या परिशद घराक साखळेचो पूत नामनेचो संगीतकार आनी गायक कलाकार पंडित रामदास कामत हांचें नांव दिलां. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान हाचें उक्तावण केलें. पंडित रामदास कामत हे साखळेचे आशिल्ल्यान आमकां तांचो अभिमान आसा. हांची प्रेरणा घेवन युवा कलाकारांनी संगीताच्या मळार मुखार येवन ह्या क्षेत्रांत आपलें भविश्य घडोवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. रामदास कामत हांचे आमच्या कॉन्फरन्स हॉला खातीर नांव दिलं. तो आनी प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली दिवपाचो हो कार्यक्रम. तो प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली दिवप आनी तांचे गायन क्षेत्रांत आसलेले योगदान आमी केन्नाच विसरपाक शकना. सातत्यान आमच्या सगळी ते याद उरतले. दुसरो कार्यक्रम जो आमी ज्या कॉन्फरन्स हॉलाक योगीश रामदास कामत हे साखळेचे सुपुत्र साखळेंतल्यान जशें सांगलें तशें शिफ्ट जाले मुंबय हांगासर आनी ताज्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळ्या नाटकांनी मदनाची मंजिरी आसलेली कितलीशीं संगीत नाटकां ताच्या हातींतल्यान तांच्यांनी जे गायन केलें तातूंतल्यान ती प्रसिद्ध जाली. लोकांक आसतना सुद्दां आपल्या कलेक जे कलेचें जितकें प्रशिक्षण घेवपाक जाय आनी कलेचें जितकें आमी म्हणटा ती रियाज करपाक जाय ती रियाज सातत्यान करता आसतना दिसना ते फक्त नोकरी म्हणून तेच्या कडेन पळयता. पण बऱ्याचशा कलाकारांनी आपल्या कडेन आसलेल्या कलेचे रियाज हे कंटिन्युअसली करप म्हणजे जेका आमी म्हणटा तालीम किंवा त्या कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस हे करप गरजेचें आसा. आनी ते जर केलें आसत जाल्यारूच आमी जशे स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या सारके व्हड कलाकार आमचे साखळे आनी ह्या परिसरांत जावपाक शकता. बागा दर्याकुशीक आशिल्ल्या नुस्तेकारांक घाणयारे उदकाचो बरोच त्रास सोंसचो पडटा. दर्याकुशीक आशिल्ल्या 15 परस मायस फूड स्टॉलां बेकायदेशीर रितीन ह्या वाठारांत घाणयारे उदक सोडटात असो आरोपूय नुस्तेकारांनी केला. पर्यटनाच्या नांवान सरकार आमकां त्रास करता अशें ह्या नुस्तेकारांचें म्हणणें. थळाव्या पावण्यार पंचायतीन तरी हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग पावलां उबारचीं अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्या. सेप्टिकाची पायप ही पळय सगळे धुता बातांनी सगळे पायपांतल्यान तिकडे सगळे म्हाजे बोटी धरता पळय थिंगा सगळे हे जाता. तुका दाखयता फुडें कितें जाला पळय ते यो फुडें दाखयता यो. म्हणजे केन्नाच्यान कसलें उदक येता हे सगळे हेचे धुता बाता सगळे ते हेचे आनी टाकी तिकडे मारल्या सगळे भितर सगळे हे काडटा आनी इकडे सोडटा सगळे
कसले उदक आता कोणाचे हे आता ते फूड कोर्ट हा न्हू ते सगळे ते फूड कोर्ट हा ते फूड कोर्टातले सगळे हितून भितर सोडटा रातचे जाले न्हू टायम सगळे सोडटा आनी ते सगळे व्हांवन आमच्या बोटीनी वयता बोटी धरता पळय थिंगा आमकां त्रास जाता न्हू सगळे फिशरमॅनांक त्रास जाता सगळे उचोन आख्खे वचोन आनी तितून वास मारता सगळो वास मारता रावंक जायना थिंगा सोसूंक आनी हे ट्युरिजम म्हणटा हे ट्युरिजम म्हणटा हितून ट्युरिजम जातले दाखयता तुमकां फुडें दुयेंस जावंक शकता थिंगा हे मातशें हांव सांगता सगळे कोण आहा पळय तो मातशें नजर घालची तेचेर आनी मातशें कितें आहा तो उपाय काडचो सरपंचाक कितें सांगूंक सोदता सरपंचाक सराक सांगूंक सोदता मातशें एक नजर घाल तूं सांगल्यार सगळें जातलें आयरिश चली डॅनियली मॅक्लॉग्लिन खून प्रकरणात मडगावच्या प्रथम सत्र न्यायालयान आरोपी विकट भगताक जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या भारतीय न्याय संहितेच्या 302 या खुनाच्या कलमाखाला विकटाक जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या तशेंच विकटाक 376 या लिंगीक अत्याचाराच्या आणि 201 कलमाखाला न्यायालयान दोषी थारायलो पळयात पुराय बातमी आयरिश चली डॅनियली मॅक्लॉग्लिन खून प्रकरणात आरोपी विकट भगताक मडगावच्या प्रथम सत्र न्यायालयान जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या डॅनियली खून प्रकरणात पुलिशेन एकठांय केल्ल्या पुराव्यांच्या आधाराचेर शुक्रारा जाल्ले सुनावणेत न्यायालयान विकटाक दोशी थारायल्लो. Under Section 302, which is murder, he has been convicted for life. And this is a rigorous imprisonment. Under Section 376, which is rape, he has also been convicted for life and a fine of 25,000 rupees, which is permissible under law. For destruction of evidence, he has been convicted, which carries a maximum of 2 years and a fine of 10,000 rupees. But these sentences will run simultaneously, so the most important sentence here is rigorous imprisonment for life, which is his natural life. So the sentences for 2 years for destruction of evidence, they don't really carry so much weight as this particular sentence. And from my understanding, family is relieved that there is a closure, there is justice being done. I would like to say here that this trial has taken about 8 years, and because there was no witness, and we had taken it into the forest and committed these crimes, it was a difficult task for the prosecution to put the substantial evidence together to convince the court beyond reasonable doubt about his conviction. The prosecution has done has the police in their investigation. डॅनियली खून प्रकरणाचो तपास करपा खातीर आपणे आनी राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी खूब मेहनत घेतल्या ताका लागून ह्या प्रकरणाचो निकाल लागिल्ल्याचें पळोवन खूब बरें दिसता अशें पुलीस निरीक्षक फिलोमेनो कोस्तान सांगलें. It is satisfaction feeling because after working very tirelessly for the case and I follow the case with every day, me and Vivash Rajan Sahib, it is satisfying feeling. With the discipline and dedications, the case went to the convictions. Eyewitness is not the, but last scene was there and the collection of the evidence which are done at the spot and medical report from Hyderabad, it is all came in the favor of the prosecutions. And prosecution also played a good role in convicting the accused. 2017 वर्सा काणकोणा राजबाग आंगोंद हांगासर जाल्ल्या डॅनियली खून प्रकरणाक लागून गोंयभर खवदळ पडिल्लो. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार बरेच गाजिल्ले. ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन काणकोण भगतवाड्यावेल्या विकट भगताक अटक केल्ली. विकट आनी आयरिश चली डॅनियली हांची मदीं इश्टागत आशिल्ली. 2017च्या मार्च म्हयन्यांत डॅनियली आयर्लंडाच्यान गोंय भोंवडेर आयिल्ले. 14 मार्चाक डॅनियलीची कूड काणकोणच्या राजबाग आगोंद दर्यावेळेर सापडिल्ली. हे घडणुकेक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. उपरांत तपासात डॅनियलीचो इश्ट विकट भगतानूच तिचेर लिंगीक अत्याचार करून तिचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. डॅनियलीचे कुडीचेर 7 घावे आशिल्ले. खुनाचे घडणुकी उपरांत डॅनियलीचो मोबायलूय गायब जाल्लो. काणकोण पुलिशेचे तेन्नाचे पुलीस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय तशेंच फिलोमेना कोस्ता हांणी हे केशीचेर तपास अधिकारी म्हणून काम केल्लें. विकट भगत हाका डॅनियल मॅक्लेन ह्या आयरिश बॅकपॅकर चलयेच्या 28 वर्सां चलयेच्या रेप आनी मर्डर केसी भितर जन्मठेपेची शिक्षा दिल्ली आसा आनी तीच ही जी जन्मठेप आसा ही सक्त मजुरीची जन्मठेप अशें म्हण कोर्टान आपल्या ऑर्डरीक सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर ताका फायनय मारिल्ली आसा. 2017 काणकोण
एका शेतांक भितर विकट भगतान आनी विकट भगतान जे आयरिश चली आसा ताका रेप आनी ताजे नंतर ताजें मर्डर केल्लो, ताका लागून ताका काणकोण पुलिसांनी तेन्ना धरिल्लो आनी ह्या केसीक भितर आयओ जो आसा हांणी खूब इम्पॉर्टंट रोल केल्लो, फिलोमेन कोस्ता आनी राजेंद्र प्रभुदेसाय, त्याच बरोबर पीपीची जी वेगवेगळी टीम आशिल्ली, प्रत्येक पीपीन हातूंत बरें काम केलें आनी आज ह्या हाचो 8 वर्सांनी हाचो निकाल लागिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मुलकणेकर. फाटल्या 2 वर्सां सावन सांकवाळे पंचायतीत बेकायदेशीर वेव्हार चालू आसात म्हूण थळावो पंच वांगडी तुळशीदास नायकाचो आरोप. पंचायतीत चलिल्ल्या बेकायदेशीरपणाचेर मात पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो वग्गी आसा. विशय सुटावो करूंक जमना जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो अशें सांकवाळे पंचायतीचो पंच वांगडी तुळशीदास नायकाचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 2 वर्सां सावन सांकवाळे पंचायतीत बेकायदेशीरपणाचो कारभार चल्ला म्हूण थळावो पंच वांगडी तुळशीदास नायकान आरोप केला. पंचायतीचो ग्रामसेवक पंचायत सचिव म्हूण वावुरता. फाटीं ताका निलंबितूय केल्लो पूण वर्सभरा भितर तो परतून आपल्या पदाचेर रुजू जालो. हे विशीं पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो तशेंच पंचायत संचालकाक खबर आसून लेगीत तांणी आड नदर केल्ली दिसून येता. पंचायत मंत्र्याक विशय सुटावो करपाक जमना जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो अशेंय तुळशीदास नायकाचें म्हणणें. पंचायती संदर्भात आमी कसलीच बेकायदेशीरपणां खपून घेवचे नात आनी वेळ आयलो जाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. ग्रामसेवक जर स्वताच बेकायदेशीर जाल्यार 18 फेब्रुवाराक जावपी पंचायतीची बसका लेगीत बेकायदेशीरूच. तेन्ना ही बसका रद्द करची म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑरविल क्लिंटन वालिस जीएस म्हणल्यार कोण ग्रामसेवक ट्रान्सफर्ड टू सांकवाल विलेज पंचायत एज अ ग्रामसेवक आनी बाकीचे जितले ऑर्डरी आहा त्यो सेक्रेटरी म्हणून आसा. आतां ताका 2 वर्सां जातले फाल्यां. ताका सस्पेंड केल्लो पळय, सस्पेंड केल्लो आनी परत मागीर कितें म्हणून घेतला ताका? ताका सावथ गोवा कलेक्टरान सस्पेंड केल्लो आनी तेजेर इन्क्वायरी बसय म्हणलेली सस्पेंड करून. पूण विदावट इन्क्वायरी तेजो पळय कोण गॉडफादर आसा ताणें ताका 1 म्हयन्या भितर विदावट इन्क्वायरी परत थंय बसयलो आसा. आनी हो हे सगळें आतां फुडें मेगा प्रोजेक्ट आसा थंय कितें वारीचो इशू आसा, हे सगळें पास करपा लागून ताका बसयलशें दिसता. सीएमाक सांगलेलें आमी सीएमाक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. सीएमान सांगलेलें आपूण तेजेर एक्शन घेता. दिसता की सीएमान आमची काकूट करपा जाय आतां. हितून पंचायत मिनिस्टराक आमी सगळें लेटर दिल्लें आसा. आतां पंचायत मिनिस्टर आसा काय ना, पंचायत मिनिस्टर एक तर जाणा किंवा नकळो. ही इज अवेअर ऑफ इट ऑर इज अनअवेअर ऑफ इट. आयदर ही हॅज गॉट फूल होल्ड ऑफ इट जाल्यार ताका होल्ड ना तेजो. म्हणजे तो जाणून बुजून पिशे पांगरता किंवा ताका कांय खबर ना. सो कांय जर खबर ना जाल्यार ताणें रिजायन जावपाक जाय. खबर आसा जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. मांद्रे आजोबा देवळा कुशीकच्या एका रिसॉर्टाक अचकीत उजो लागलो. हो उजो शॉर्ट सर्किट जावन लागिल्ल्याचें कळटा. उज्याक लागून वट्ट 25 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. उजो लागपाची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. 9:40 कॉल केले की जनरेटर आसा पळय ते शॉर्ट सर्किट जालें आनी फायर जालो. इमिजिएटली फायर टर्न आउट जालो पेडणेच्यान. 10:05 आमी हांगा पावले. ओके सर. शॉर्ट सर्किट जाला म्हणटा. शॉर्ट सर्किट म्हळ्यार कितें लायट गेल्ली तेणी जनरेटर स्टार्ट मारलो आनी जनरेटर स्टार्ट मारून परत लायट येयली पळय तेन्ना ती चेंज ओवर जावपाक जाय स्विच पळय तो जावंक ना आनी ओवरलोड जालो आनी जनरेटर स्टार्टिंग जावपाक लागलो. ओके. तेंची सिस्टम आसा सिस्टम आसा फायर हायड्रंट तेंच्यानी बसयला म्हणून लायट गेले शॉर्ट सर्किट जावन लायट गेल्या कारणान तेंचो तो पंप जो आसा पळय तो वर्क जायना. ओके. म्हणून फायर एक्सटिंग्विशर जितले आसा पळय तितले तेंच्यांनी यूज केले आनी मागीर मशिनरी येयली आनी जे कितें फायर फायटींग करून आमी हें केलें. नियर नेक्स्ट जनरेटर तेंच्यांनी एसटीपी प्लांट बसयला. ओके. फॉर हेचे गार्बेज ट्रिटमेंट. ओके. ट्रिटमेंट प्लांट. ट्रिटमेंट प्लांट. ताका मातसो हें जालें आनी 2 जनरेटर तेंचे हें जाला. म्हाका जे हॉटेल जे आसा 40 रूम आसा तिंका खंयच कितें हें ना. ओके सर. सिस्टम जी आसा ती पावर सिस्टम तेंचे करता म्हटलं तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट करतले जनरेटर आनी पावर सिस्टम चालू करतलो आनी परत चालू 2 जनरेटर अरावंड 25 lakhs. ओके. आनी शेड म्हळ्यार पत्र्याचे शेड. बरोबर. बरेंतले बरे खेळ म्हळ्यार आमचे हॉटेल जे आसा लोक आसा चडशे रूम्स ह्युमन इंजुरी तशें कांय ना. ह्युमन इंजुरी तशें कांय ना. आनी लॉस रूम जे आसा थंय लॉस तशें कांय ना. ओके सर. फोंड्या वाठारांतले 4 बेकायदेशीर भंगार अड्डे मातये भरवण करपाचे आदेश फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी काडिल्लो. सोमारा फोंड्या उजो पालपी दळाच्या इमारती लागसार आशिल्लो बेकायदेशीर भंगार अड्डो फोंडा नगरपालिकेन मातये भरवण केलो.
यान पयलीं एक भंगार अड्डो मातये भरवण केल्ल्याची माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली. आज जी पळय हांगासरली आशिल्ली तो कोर्टाक गेलो. पूण तो जो आमचे क्रिमिटोरियम पळय आसा न्ही आरकड्या ते सायडीचो पळय आशिल्लो तो कोर्टाक गेल्लो म्हणून ते तेगेले मातशें उरलें. आज कोर्टान तेगेले ते मॅटर कितें ते भायर मारलें. ते प्रमाणे आनी डेप्युटी कलेक्टरांनी ऑर्डर दिली की ती आतांच्या आतां ताबडतोब मोडची म्हणून. तशें आज आमचे ऑफिशियल सगळे वचून ते शेड बी तेगेले पळय आसा न्ही ती डेमोलिश करपाक तेणी सुरवात केली. आनी उरलेले बाकीचे पळय आहा ताका आमी टायम लिमीट दिले 15 दिसा भितर कितें आहा तितलें खाली कर म्हणून. जे तेगेले मटेरियल कितें थंय आसा पळय न्ही 15 दिसा टायम तेजे वयल्यान दिवप ना. 15 दिसा भितर तेणें काडूंकूच जाय नाजाल्यार ते इलेक्शन. आमी हांगा इलिगल एक्टिविटी ज्यो चलता तांकां आमी कशेंच थारो दिवपाचें ना. आमी ठरयलां सगळे कावन्सिलर सगळे आमी बरोबर आहा एक संद आसात. आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की हांगा एक स्क्रॅप यार्ड कितें जागा उरपाचें ना. आमी आतां कितें परत तो फक्त तो कितें आतां कोर्टाक गेलो म्हणून ती भांगर जाली. आतां ताका ताबडतोब 15 दीस चड न्ही ओन्ली 15 दीस 15 दिसा भितर ताणें ते खाली करपाक जाय. नाजाल्यार क्वीक एक्शन आमी घेवपाक जाय आसा. कलीम खान म्हणून हाजो स्क्रॅप अड्डो आशिल्लो ताका आमी पयलीं नोटीस दिल्ली. त्या नोटिसाक ताणें सिलिंगाक नोटीस दिल्ली. सिलींग नोटिसाक तो अपिलाक गेलो डीएमएन ताची केस चालू आसा सिलिंगाची. मागीर 184 आमी नोटीस दिल्ली ताका तेणें चॅलेंज केलें ती भायर पडली ट्रिब्युनलाक. बट आमी ऑलरेडी ताजेर एक्शन स्टार्ट केलें. आज आमकां कलेक्टरांतल्यान ऑर्डर आयला डेमोलिशनाक त्या प्रमाणे आमी डेमोलिशन चालू आसा. अंडर सेक्शन 184 स्ट्रक्चर ताजें आहा तें काडून उडयता. हे डेंजरस आसा त्या खातीर आमी ताका सिलिंग ऑर्डर दिल्ली पण ती ऑलरेडी अपिलाक डीएमए कडेन चालू आसा. पण मीन टायम आमी तांकां डायरेक्शन दिलां की हांगासरल्यान शिफ्ट करपा म्हणून टायम लिमीट दिता तांकां आनी हांगासरल्यान शिफ्ट करून इंडस्ट्रियल एरियेन खंय तरी शिफ्ट करपाक एक मॅक्झिमम 10 दीस ते 15 दीस ताच्या भितर काडटले. म्हयना न्ही न्ही 15 दिसा भितर ताणें शिफ्ट करून हांगासरल्यान वचपाक. परत सिलिंग ऑर्डर जर ती ओपन जाली मागीर आमी फुडलो प्रोसेस स्टार्ट करतात. म्हापशेचे नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये मारामारी जाल्ल्या प्रकरणात क्रॉस एफआयआर नोंद झाल्या. म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये सोमारा मारामारी जाल्ली. हातून नगरसेवकान आपल्याक मारलो असो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन केलो. मात जवाहर शेटयेच आमच्या घरा येवन आमकां त्रास दिल्याची कागाळ नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकाराच्या आवयन केल्या. म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये मारामारी जाल्ल्या प्रकरणात क्रॉस एफआयआर नोंद जाल्या. म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये सोमारा मारामारी जाल्ली. हातून नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकार हांच्या घराच्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन खंय नगरपालिकेत कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीक लागून आपल्याक बडयलो असो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन केल्लो. तेजी आवय आसा थंय तेजी बाय आसा थंय आनी सगळ्यांच्या फुड्यान म्हाका तेंच्यानी मारला आनी तेंचे व्हिडिओ काडला. मात जवाहर शेटयेच आमच्या घरा येवन दादागिरी करतना तो पांय घसरून सोपाणा वयल्यान पडलो आणि तो स्वयं जखमी जालो अशें नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकाराच्या बायलेचें म्हणणें. पडलो ओके आणि नाकाक काय लागला ते सोपाणा वयल्यान पडलो. मागीर ताका मारलो तुमी. ह्या प्रकरणात नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकाराच्या आवयन आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटये हांच्या विरोधात तो आमच्या घरा येवन म्हजो आणि आपल्या सुनेचो अपमान केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही